नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. जनजातीय समाज आणि बायलांनी आशय शिवाच्या संवर्धनात दिल्या योगदानाची प्रधानमंत्र्यांनी केली तोखणाय. राष्ट्रीय वन्यजीव संदर्भ केंद्राचो गुजरातात बसयलो बुन्यादी फातर. व्हायट रेव्होल्यूशन 2.0 खातीर दुग्ध क्षेत्रांतलें टिकावपण आनी परिपक्वता आसा खूब म्हत्वाची. सहकार मंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकीं दुग्ध क्षेत्राचेर आदारीत कार्यावळीचें जालें उक्तावण. गोंय सरकार फावो त्या नियमांचें पालन करून स्थलांतरण प्रक्रिया करता पुराय. श्रीदेव खापरेश्वर प्रकरणांत गरजे भायर राजकारण करपाचो जाता यत्न. मंत्री रोहन खंवटे. दोनापावला आयटी विभागाच्या जमनीचेर जाल्ल्या अवैध अतिक्रमणा आड आयटी विभागान उडयली मोडून. ओनूच्या ऑस्कर अकादमी पुरस्कारांत अनुराग 5 पुरस्कार. एड्रियन ब्रॉडी हाका दी ब्रुटलिस्ट ह्या चित्रपटा खातीर उत्कृष्ट अभिनेतो जाल्यार मायकी मॅडिसन हिका अनोरा चित्रपटा खातीर उत्कृष्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार. पळया खबरो विस्तारान. संवसारीक वन्यजीव संवर्धन दिसा निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जुनागड जिल्ह्यांतल्या सासानगीर नॅशनल पार्काची भोंवडी केली. वन्यजीवांच्या संवर्धन आनी वेवस्थापना खातीर सरकार सेगीत प्रयत्न करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या 7वे बसकेंत हाजिरी लायली. ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र पटेल तशेंच वन्यजीव संबंदीत अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिलो. ह्या वेळार तांणी राष्ट्रीय वन्यजीव संदर्भ केंद्राचो बुन्यादी फातर बसयलो. तशेंच 16व्या आशियाई शिवांच्या संख्येचो अदमास 2025 आनी वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन आणि सेकॉनचे अनावरण केले. India is a country where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है. हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच को एक्जिस्टेंस को महत्व देते हैं. वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है. इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है. मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लीत दुग्ध क्षेत्रात टिकावपण आनी उदरगती खातीर खासा कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. दुग्ध क्षेत्र हें देशाच्या उदरगतीकच न्हय जाल्यार शेतकारांच्या समृद्धीक लेगीत मोलादीक योगदान दिता अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. महिला सक्षमीकरणाक दुग्ध क्षेत्राची मोलाची भूमिका आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. 62% बायलां ह्या क्षेत्रा कडेन संबंदीत आसात. व्हायट रेव्होल्यूशन 2.0 खातीर दुग्ध क्षेत्रांतलें टिकावपण आनी परिपक्वता खूब म्हत्वाची आसा. तशेंच देशांतल्या 80% जिल्ह्यांनी डेअरी युनियन तयार करपाची गरज आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्त ये दोनों चीजें सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी, ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है. तो हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान
और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली विधानसभा सत्राचो आयज निमाणो दीस। आयज दिल्ली विधानसभेत भलायकी संबंधांत कॅग रिपोर्टाचेर चर्चा केली। केजरीवाल सरकारान कोविडा काळाबंद हाडपा खातीर निधीचो दुरुपयोग केलो अशी चर्चा आसा। सामान्य मनशाच्या जिविताकडेन खेळ केला हाचेर विधानसभेत चर्चा जाली। केजरीवाल सरकारान केलो भ्रष्टाचार उक्ताडार आयला। लिपून रावचे परस केजरीवाल सरकारान मुखार येवन जाप दिवची अशें दिल्लीचे भाजपा विधायक हरीश खुराना हांणी सांगलें। पिछली सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार, इसलिए मुझे लगता है कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। मैं बार बार एक बात सवाल पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल साहब कहां गायब हैं? रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, आप मुख्यमंत्री रहे 10 साल, आपका जवाब देना बनता नहीं क्या? आप इस तरह के सदस्य तो नहीं हो, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कैग की रिपोर्ट के बारे में कुछ बोल ही दे। मैं चुनौती देता हूं, जरा सामने तो आए एक बार। दिल्ली विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 ते 26 मार्च मेरेन चलतले। म्हयन्याच्या अखेरेक 2025 ते 26 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी दिली। अर्थसंकल्प 2025 खातीर लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो धाडच्यो। हे खातीर फोन क्रमांक आनी ईमेल आयडी जारी केला। तशेंच लोकांक अर्थसंकल्पा विशीं सुचोवण्यो घेवपा खातीर व्हॉट्सअप नंबर लेगीत जारी केला। बायलांक अर्थीक मजत, भलायकी सेवा विस्तार, भौशीक येरादारीचो प्रसार, प्रदुशणाचेर आळाबंद, रोजगार, जाणट्यांक मजत, यमुना न्हंय नितळ करप ह्या सारकेल्या प्रश्नाचेर अर्थसंकल्पांत प्रामुख्यान विचार करतले अशें मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें। दिल्ली का बजट 2025-26 जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करें। सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। एक लहानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत आमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो। काल खापरेश्वर देवस्थान वाठारात जाल्ल्या विरोध प्रदर्शनाविशीं उलयतना परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी मत उक्तायतना ह्या प्रकरणाचेर राजकारण करपाचो यत्न जाता हाचेर खंत उक्तायली।
2019 थळाव्यांनी मान्यताय घेतल्या उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान हे विशीं आपली सहमती दिली। ताचे उपरांत केंद्र सरकारान ह्या प्रकल्पाक मान्यताय दिली आनी कामाक सुरवात केली अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी खबराकारांक दिली। काप्रेश्वर देवाक आमी मानतात आनी ताका कितें सुविधा जाय ते मुख्यमंत्री उलयलाय बी कितें करपाचो तो, पूण जातूंतल्यान जे काल जर तरेन जाले एक वाटेन हांव ते पळयता आसतना वेगळ्या तरेन समज पळयलें जाल्यार हो विचार 2019 तेन्नाच करून तुमी त्याक योग्य दिशेन करपाक जाय आशिल्लो। ते आमच्याच पार्टीचे लोक, आमच्याच पार्टीचे इलेक्टेड मेंबर्स खंयच्या लेवलाचेर, पूण तेन्ना रिस्पॉन्सिबली तांणी हे जेन्ना विचार हातान घेतिल्लो, जेन्ना हांव ऑपोजीट सायडीक ऑपोजिशन आशिल्लो, हांव रुलिंगान नाशिल्लो आनी म्हाका ह्या टोटल टॉपिकांतल्यान भायर दवरिल्लो आनी हे टॉपीक करून तांणी भायल्या भायर करून जेन्ना घेतिल्ले, आज ते सरळ आमदाराक समज ओडूंक सोदता। इज अ पुट ऑफ प्युअर पॉलिटिकल ड्रामा। पूण जातूंतल्यान जो विशय आसा, जो सेन्सिटीव आसा, तितलोच सेन्सिटिविटी आमकांय आसा। वी वील एन्श्युअर दॅट मुख्यमंत्र्यान जे सांगलां ते योग्य दिशेन फुडें व्हरून सारके जाग्यार घालतले, पूण हातूंत जे राजकारण करपाचो जो प्रयत्न आसा त्या राजकारणाचेर आय वील नॉट टॉक। गोंय सरकारान फावो त्या नेमांचें पालन करून स्थलांतरणाची प्रक्रिया पुराय केल्या आनी मुखेलमंत्र्यांनी दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण ताची पूर्तताय जातली अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी मुखार सांगलें। जे विषय मुख्यमंत्री उलयल्या, मुख्यमंत्र्या बरोबर वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर चीफ मिनिस्टर एज प्रॉमिस्ड वील बी डन, किपींग इन मायंड आवर ओन सेंटिमेंट्स। आमकांय सेंटिमेंट्स आसात, पूण पयलीं सायन मारप, पयलीं कन्सेंट दिवप आनी मागीर परत वेगळें उलोवप हें सारकें न्हय। ताच्या खातीर त्या टायमार उलयल्ले जाल्यार ही गजाल वेगळी आसतली आशिल्ली। रस्त्याचो अलायनमेंट तेन्ना फायनलायज जाल्लो, टेंडर जावच्या पयलीं अलायनमेंट जाता, मागीर न्हय, काम सुरू जातकर पिलर येतकर पिलर शिफ्ट करूंक मेळना हें कोणाकूय खबर आसा। आनी ताच्या खातीर जाय तेन्ना आमदाराक ओड, जाय तेन्ना आमदाराक कुशीक दवर अशें जायना। त्या म्हाका कुशीक दवरिल्लो म्हणून आतां पर्यंत सुद्धा ते लोक आज पर्यंत म्हज्या कडेन विशय घेवन येवना आनी हांव ताचेर इगो घेवनूय बसना, पूण जे कोणें उलयल्या ते मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता ते मेळत आशिल्ले, श्रीपाद भाऊकूय मेळिल्ले आनी म्हाका तांचे भितर कितें आसा त्या प्रमाणे फुडें व्हेल्लें आसा। आयटी विभागान दोनापावलाच्या आयटी विभागाच्या जमनीचेर जाल्ल्या अतिक्रमणां काडपाचें काम चालू केलां। माहिती तंत्रगिन्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन खात्यान आयज सकाळच्यान ह्या कामाक सुरवात केली। ह्या मोहिमेचो एक वांटो म्हण बेकायदेशीररित्या उबारिल्ली वणत आनी एक शेड मोडून उडयल्या। ह्या सुवातीचेर जड यंत्रणा दवरून एक पोर्स तयार करपाचें काम चालू आशिल्लें। ह्या वाठारांत सुमार 25,000 चौखण मीटर जागो आयटी विभागाच्या नांवार आसा। इलिगल जितले आसा रिलेटेड टू टुरिझम डिपार्टमेंट आनी आयटी डिपार्टमेंट, थंय देर इज नो कॉम्प्रोमायज। हांव पयलो म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर अ स्ट्रॉंग डिसिजन ही हेज टेकन। सेकंडली जे इलिगॅलिटी करता इज समबडी हू इज मे बी अदरवायज टॉकिंग अबाउट एवरीबडीज इलिगॅलिटीज, आनी तोच आज समज इलिगॅलिटीजान आसा जो न्यूजपेपरान आसा, हातून आसा बिझनेसान, आनी तातूंत समज सरकारान समज आज एक्शन घेतला बाय प्रोवायडींग ड्यू प्रोसिजर्स, नोटीस धाडून सगळें करून हांव सकाळी सगळें पळोवन घेतला। तांणी पयलीं नोटीस धाडल्या, मागीर ऑर्डर काडल्या आनी ऑर्डरी प्रमाणे डेमोलिशन केलां। सो दे गव्हर्मेंट इज फॉलोड ऑल प्रोसिजर्स वॉट वर रिक्वायर्ड टू क्लिन्स अप द इलिगॅलिटीज। म्हाका दिसता टुरिझमान आनी आयटीन समज इलिगॅलिटीज आसा तो क्लिन्स आउट जावपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे केल्ली आसा। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नवी दिल्लींतल्या दी एनर्जी अँड रिसोर्सेस म्हळ्यार TERI हाका भेट दिवन संभाव्य सहकार्या विशीं अधिकाऱ्यां कडेन चर्चा केली। गोंयच्या लोकांक फायदो जावचे खातीर टिकाऊ शेती, उदरगत रावपाची सुवात, उर्जा, कार्यक्षमताय, पर्यावरण संवर्धन आनी संसाधनांचें अनुकूलन हातूंत प्रकल्प चालीक लावपाच्यो संदी तयार करच्यो उल्लेख मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलो। राज्यांत अध्यात्मीक पर्यटनाक चालना दिवपा दिकेन सरकारान पावलां उबारल्यात। त्याच फाटभुंयेर दिवचल तालुक्यांत हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थान आनी नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाच्या वाठारांत कोट्यांनी रुपया खर्च करून ह्या वाठाराचें सोबितीकरण करपाचें काम हातांत घेतलां अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी भतग्राम महोत्सवांत उलयतना नमूद केलें। दिवचलच्या कला, क्रीडा, शैक्षणीक आनी सांस्कृतीक मळार भर घालपी ह्या महोत्सवाक आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आदले सभापती राजेश पाटणेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। पर्यटन खातें सदांच सन, सँड आनी सी म्हणटाले। आमी ते वेगळ्या विचारान धरून गोवा बियॉन्ड बिचीस केले आनी ह्या 2 वर्सां डॉ प्रमोद सावंताक घेवन आमी चिंतलें की फक्त ते कोस्ट लायनीक कित्याक
जेन्ना गोंय इतले सुंदर गांवांनी आसा आनी आमचे खरें गोंयकारपण गांवपण सगळ्यांक भितर आसा ते एखादी पर्यटकांक पळोवंक जाय आनी तातूंतल्यान इन्क्लुझीव टुरिजम म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत टुरिजमाचो फायदो जावपाक जाय ताचे खातीर होमस्टे पॉलिसी बाकीचे करता आसतना खास करून मुख्यमंत्र्याचे एक विचार आशिल्ले आनी आमचे विचार आशिल्ले की डिचोली तालुक्याचेर मातसो एक भर घालया म्हणून ताच्या खातीर आज हरवळे रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या कुशीक ते नूतनीकरण ह्या दिसांनी सुरवात जातली जवळ जवळ 17 कोटीचे काम थंय सुरवात जातले आमी नारव्या जर एक वाटेन सप्तकोटेश्वर देवळाचे उलयतात त्याच सायडीक थंय जंय जुवारी मांडोवी आनी वाळवंटी रिवर जो संगम जो आसा थंय आमी गोमंत सरिता पूजन ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रोखडेच तयार करून थंय सुरवात जातली। ह्या कार्यावळी वेळार फाटली कितलीशींच वर्सां भतग्राम वाठाराच्या विकासा खातीर वावुरपी सहकार चळवळींतले ज्येश्ठ कार्यकर्ते वल्लभ साळकर हांकां भतग्राम भूषण पुरस्कार भेटून तांचो भोवमान केलो। तशेंच थळाव्या नागरिकांचोय तांणी केल्ल्या उल्लेखनीय वावरा खातीर भोवमान जालो। ह्या वेळार आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी भोवमान जाल्ल्या हस्तींक परबी भेटयली। तशेंच समाजांत वावुरतना आपलें काम निरपेक्षपणान चालू दवरचें। ज्या सामाजीक क्षेत्रांत आपण वावरता तितल्यान खंयच फारकत न घेता आपले काम अविरतपणे करप हे खूप महत्वाचे असता आणि आवश्यक असता। आयचो हो कार्यक्रम कालपासून सुरू झालो हो कार्यक्रम त्या दृष्टीन खूप महत्वाचा म्हाका दिसता। ज्या कार्यक्रमात आता गौरव झाले समाजात वावरणाऱ्या उत्कृष्ट लोकांचे विविध क्षेत्रात जबरदस्त कामगिरी केले त्या क्षेत्रांनी उत्कृष्टता मेळयले ताणे कर्तृत्वाचो छाप उबो केलो अशे सगळे मंडळी हेरून जो जाल्लो गौरव आसा तो खूपच कौतुक करीसारको आसा। मडगांव नगरपालिका आणि पर्यटन खात्याच्या जोडपालवान काल मडगांवां कार्निवल मिरवणूक आयोजीत जाली। होली स्पिरिट इगर्जे सावन म्युनिसिपल चौका मेरेन पारंपारीक मार्गान ही मिरवणूक काडली। कार्निवल मिरवणुकीत वांटेकार जाल्ले वेगवेगळे चित्ररथ पळोवपाक रस्त्याच्या दोनूय वटांनी नागरिकांनी गर्दी केल्ली। अंदू नौदळान लेगीत ह्या चित्ररथ मिरवणुकीत वांटो घेतिल्लो। भलायकी खात्यान अवयव दानाचें म्हत्व सांगपी चित्ररथ तशेंच रेबीज दुयेंसा विशीं म्हायती दिवपी चित्ररथ गोंय पुलिसांचो रस्तो सुरक्षा नेमांचें पालन करपाचेर मार्गदर्शन करपी चित्ररथ अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर आदारीत चित्ररथ कार्निवालांत वांटेकार जाल्ले। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, आमदार उल्हास तुयेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। समस्त गोंयकारांक कार्निवालाच्यो परब्यो 3 दीस खावो पिवो मजा करो असो मेसेज दिवपी हो कार्नावाल आनी आयच्यान सुरू जाल्लो आसा। सगळ्यांक एकचारपण हाडपाक एकठांय हाडपाक कार्निवालाच्या निमतान सगळे गोंयकार एकठांय येवन हो उत्सव मनयतात आनी त्याच बरोबर गोंयांतल्यानूच न्ही जाल्यार टुरिजमाच्या दृश्टींतल्यान सुद्दां बरे भायले लोक हांगा येवन हो कार्निवाल एन्जॉय करतात आनी एक एज ओल्ड ट्रेडिशन आनी आर्ट एक दाखोवपाचो जो प्रयत्न ह्या कलाकारांचो आसा तांकांय कौतुक करता। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत फेस्टिवल सुरू जातकर इट इज अ पार्ट विच प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल इन फेस्टिविटीज ऑफ गोवा आणि इन ट्यून विथ वॉट वी स्पोक येस्टरडे रिजनरेटिव्ह टुरिझम सस्टेनेबल नवे ज्यो आयडियाज घेऊन आयल्या गोवा बियॉन्ड बीचीज तातूंत कार्निवालाचे एक्झॅक्टली एज अ फेस्टिवल इज बींग प्रोमोटेड ऑन अ हायर स्केल। We in through the carnival are able to showcase Goa's communal harmony, vibrancy, the warmth of the Goan people and the culture. And cultural tourism पळयता आसतना carnival plays a role. हातूंतल्यान गोंयची कलिनरी, गोंयचे ट्रेडिशन, गोंयचे हेरिटेज, गोंयचे कल्चर एक वेगळ्या स्तरात दाखोवपाचो एक प्रयत्न आसता कार्निवल आनी शिगमोच्या माध्यमांतल्यान। आनी आज हो कार्निवल साऊथ गोवा आसतना आमी समस्त साऊथ गोवाच्या लोकांक तशेंच पूर्ण इंटरनॅशनल एंड डोमेस्टीक टुरिस्ट हू हॅव कम हियर टू एक्सपिरियन्स द परेड। आय विश देम विवा कार्निवाल 2025। काल पणजे कार्निवालाची सुरवात जाल्या। दुसरो कार्निवालाची सुरवात दक्षिण गोंयांतल्या मडगांव शहरांतल्यान जाता। हांव सगळ्या लोकांक कार्निवालाच्यो शुभेच्छा दिता। विवा कार्निवाल म्हणटा आनी 3 दीस कार्निवालाचो एन्जॉय घेवचो सगळ्यांनी अशें तुमचे कडेन मागता। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो।
ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। भारत आणि बेल्जियम ह्या दोनूय देशांमध्ये दर्यादेग वाठारांत संरक्षणात्मक वावर वाडोवपाची शक्यताय उक्तायल्या। केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी बेल्जियमची राजकन्या एस्ट्रीड आणि बेल्जियमचे संरक्षण मंत्री थियो फ्रँकन हांचे बरोबर नवी दिल्लीत बसका घेतली। ह्या वेळार संरक्षण मंत्र्यांनी संरक्षण मळार बेल्जियमा कडल्यान येवपी गुंतवणुकेक येवकार दिलो, तशेंच संरक्षण सहकार्याची यंत्रणा तयार करपाचेर दोनूय देशांनी मान्यताय दिली। बेल्जियमची राजकन्या एस्ट्रीड हांणी विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली। उपरांत बेल्जियमचे उपप्रधानमंत्री आणि विदेश मंत्री मॅक्झिन प्रेवोट हांचे बरोबर बसका करून विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी दोनूय देशांमदी व्यापार, गुंतवणूक, उद्देग, शिक्षण, वखदां, नवनिर्माण आणि संस्कृताय मळार स्थिर संबंध आशिल्ल्याचें नमूद केलें। बेल्जियमची राजकन्या एस्ट्रीड ही सध्या 7 दिसांच्या भारत भोंवडेर आसा। फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर तांची बसका जातली। फामाद गीतकार जनकवी पी सावळाराम हांच्या गितांचेर आदारीत कल्पवृक्ष कन्येसाठी ह्या मुंबईच्या सृजन विरार ह्या संस्थेची निर्मिती आशिल्ल्या संगीत आणि नाट्यमय कार्यावळीचे 3 प्रयोग गोंय मराठी पत्रकार संघान आयोजित केला। हे विशीं अदीक माहिती दितना गोंय मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वामन प्रभू हांणी पत्रकार परिशदेंत माहिती दितना गोंय कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोडपालवान 7 ते 9 मार्च मेरेन मडगांव, पणजे आनी सांखळे आयोजीत जावपी कार्यावळींत नामनेचे गायक आणि वादक कलाकार वांटेकार जातले अशी माहिती दिली। म्हणजे आम्ही जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने आयोजित करत आहोत कल्पवृक्ष कन्येसाठी। मुंबईतील सृजन ही संस्था यांच्या सहकार्याने आणि त्यांच्या तो ग्रुपच येतो आणि तो तिन्ही ठिकाणी परफॉर्म करणार आहे आणि त्या दृष्टीने हा कार्यक्रम जागतिक म्हणजे महिलांसाठी म्हणजे महिलांनी मोठ्या संख्येने यावं आणि पी सावळाराम म्हणजे ज्यांना आम्ही जनकवी म्हणून ओळखतो, ज्यांचं नाव जनकवी म्हणून म्हणजे परिचित आहे असे गीतकार पी सावळाराम यांच्या गीतावर आधारित त्यांचं भावविश्व म्हणजे उलगडून दाखवणारा हा कार्यक्रम आहे आणि सगळी जुनी हिट गाणी म्हणजे मी म्हणेन की मराठी गीताचा सुवर्णकाळ एक 3 दिवस मडगाव, पणजी आणि साखळी येथे अवतरण्याची म्हणजे अवतरेल। पिंक सिटी जयपूर हांगा आशियाई आणि पॅसिफिकांतल्यान 12व्या प्रादेशीक त्रियार आणि परिपत्रक अर्थव्यवस्थेच्या परिशदेक सुरवात जाली। केंद्रीय घर आणि शार वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी राजस्थानाचे मुखेलमंत्री भजनलाल शर्मा हांचे हाजेरींत ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। ह्या संमेलनात नॉलेज शेअरिंग आणि नेटवर्किंगाचेर अदीक भर दिला। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांणी ह्या संमेलनात वांटेकार जावपी प्रतिनिधींक तंत्रगिन्यान वाठाराची भोंवडी करपाची संद मेळटली अशें सांगलें। से ऊपर ऐसे जो कमेटी हैं जिनका विचार उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भेजा है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत P3 अर्थात प्रो प्लेनेट पीपल अप्रोच इसका पालन करता है, मजबूती से समर्थन भी करता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि भारत हमेशा सर्कुलर इकोनॉमी की यात्रा में
अपने अनुभवों और सीखों को सभी के साथ साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। लॉस एंजलिस अकादमी पुरस्काराच्या 97व्या आवृत्तीचो समारोप सुवाळो जालो। दिग्दर्शक शॉन बेकर हांची रोमॅन्टिक विनोदी रचना आशिल्ल्या अनोरा ह्या चित्रपटाक 5 पुरस्कार फावो जाले। हातूंत उत्कृष्ट चित्रपट, उत्कृष्ट दिग्दर्शक, उत्कृष्ट मूळ पटकथा, उत्कृष्ट संपादन आणि उत्कृष्ट अभिनेत्री हे पुरस्कार मेळोवन हो सुवाळो गाजयलो। एड्रियन ब्रॉडी हाका द बुक लिस्ट ह्या चित्रपटा खातीर उत्कृष्ट अभिनेतो हो पुरस्कार जाल्यार मायकी मॅडिसन हिका अनोरा चित्रपटा खातीर उत्कृष्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार फावो जालो। पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34.7 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.5 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। निमाडे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। जनजातीय समाज आनी बायलांनी आशियाई शिवाच्या संवर्धनात दिल्ल्या योगदानाची प्रधानमंत्र्यांनी केली तोखणाय। राष्ट्रीय वन्यजीव संदर्भ केंद्राचो गुजरातांत बसयलो बुन्यादी फातर। व्हायट रेव्होल्युशन 2.0 खातीर दुग्ध क्षेत्रांतले टिकावपण आनी परिपक्वता आसा खूब म्हत्वाची। सहकार मंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी दुग्ध क्षेत्राचेर आदारीत कार्यावळीचें जालें उक्तावण। गोंय सरकार फावो त्या नेमाचें पालन करून स्थलांतरण प्रक्रिया करता पुराय। श्रीदेव खापरेश्वर प्रकरणांत गरजे भायर राजकारण करपाचो जाता यत्न, मंत्री रोहन खंवटे। दोनापावला आयटी विभागाच्या जमनीचेर जाल्ल्या अवैध अतिक्रमणां आयटी विभागान उडयली मोडून। आणि ऑस्कर अकादमी पुरस्कारांत अनोराक 5 पुरस्कार। एड्रियन ब्रॉडी हाका द बुक लिस्ट ह्या चित्रपटा खातीर उत्कृष्ट अभिनेतो जाल्यार मायकी मॅडिसन हिका अनोरा चित्रपटा खातीर उत्कृष्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार। पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाजे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।